मंगळार 20 फेब्रेर. मुखेल म्हण, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. नियाळा कातार. एक तरणाटो कॅन्सराचे पिडेक सांपडलो. बोन मेरो करपाक पडटलें म्हूण दोतोरांनी सांगलें. बोन मेरो करप म्हणल्यार जायते वळवळे पडटात ते आयकलें. आपलो इलाज सुरू करचे पयलीं खुर्सार मारलेल्या इमाजीचेर नदर घालून अशें मागलें, जेजू, तुका खुर्सार मारलो तेन्ना जायते कोश्ट वळवळे पडले. तुवें बापाची खुशी मानून घेतली. ह्या वेळार कोश्टांक फुडो करूंक तुजी खुशी मानून घेवंक बळ दी. ह्या मागण्यांतल्यान आतां बरो जावन आपलें जिवीत बरे भाशेन तो जियेता. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी देवाचें उतर आयकून ताची खुशी पाळटा, ताका देव पेकयता हें परगट्टा. आनी शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक मागणी करूंक शिकयता. जेजून सदांच आपल्या बापाची खुशी मानून घेतली. तशींच त्या तरणाट्यान आपल्या जिवितान बापाची खुशी वळखून घेवन पिडेंत लेगून तो बापाक थीर रावलो. आमच्या जिवितांत आमी जियेतना आमी बापाची खुशी मानून घेवन तयार आसांव काय? आमचेर कोश्ट त्रास येता तेन्ना आमचो भावार्थ देवाचेर थीर आसा काय? बापान आमकां जिवीत दिलां, तें जिवीत आमी ताचे खुशे प्रमाणे जिवंक जाय. आमचेर पिडा येता तेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून बापाची खुशी करूंक वावुरया. म्हजो थाराव, म्हजें जिवीत देवाचे खुशी प्रमाणे जिवंक वावुरतली.